आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसाच्या निमतान आज तुमचे मदीं माचयेर आसा गोंय राज्याचे युवा तडफदार आणि सगळ्यांचे लाडके असे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, शिवोलेचे आमदार दिलायला लोबो, भारतीय जनता पार्टीच्या महिला मोर्चाचे अध्यक्षा वयर दिसपाक आरती बांदोडकर, महिला मोर्चाचे प्रभारी सुलक्षणा सावंत, जाचो दिल्ली सत्कार जालो, सन्मान जालो असे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष आणि सदस्य सुवर्णा तेंडुलकर, हांगसर माचयेर बशिल्ले आमचे अनिता गवळेकर, संजना वेळीप, गौरी शिरोडकर, गीता कदम, सभागृहान आशिल्ले सगळे पत्रकार, सगळे महिला वर्गाक आणि त्याचबरोबर अनिता थोरात, सपना मापारी, विद्या गावडे, खूपशी जणांची नावं घेवपाची असं चुकलं आसतलो, पंच, सरपंच, नगरसेवक, नगरसेविका आणि सगळे आणि ज्येष्ठ अध्यक्ष सगळे. भारतीय जनता प्रदेश अध्यक्ष झाल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीच्या महिलाच्या मेळाव्यान आज ही पहिलीच अशी ही सभा आसा आणि या आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसाच्या निमतान म्हजो तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार. सगळ्यात पयली ही संद साधून आंतरराष्ट्रीय महिला दिसाच्या निमतान आज तुमकां हांव परबे दिता. 8 मार्च म्हळ्यार फाल्यां हो बायलां खातीर दीस, आंतरराष्ट्रीय महिला दीस म्हणून मनयतात. आता जवळ जवळ 101 वर्ष जावन गेली. मताचो अधिकार आपलो आसचो, आपलो बुलंद आवाज आसचो अशें म्हणून बायलांनी एक व्हडलो संघर्ष केल्लो जो भायल्या देशांत जाल्लो आणि ताची याद म्हणून, त्या संघर्षाची याद म्हणून 8 मार्च हो बायलांचो दिवस म्हणून ठरयतात. पण बायलांचो दिवस 8 मार्च न्ही, या दिसाचे 365 दीस आसात, त्या सगळ्या बायलांचे दिवस. एक सिंबॉलिक म्हणून आम्ही 8 मार्च म्हणून हो मनयतात, तुमकां एक नमन करपाक, तुमकां उपकार, जे तुमचे उपकारान आम्ही सगळे लोक आसात, सगळे आम्ही सुद्धा सगळे आसात आणि असे अनेक व्यक्तिमत्व आसात बायलां भितर जांकां केन्ना तरी तांच्या फाटीर शाबासकीची थाप दिवपाक जाय, तांकां केन्नाय तरी सन्मान करपाक जाय म्हणून एक दीस आसा, तो दीस 8 मार्च. भारतीय जनता पार्टी हो 8 मार्चाचो दीस जेन्ना मनयता त्या वेळाचेर महिला दिवसाचे ताका वैशिष्ट्य वेगळें आसा. आमचो समाज हो कश्टकरी समाज. बायलां ही सकाळी फुडें उठतात आणि आमच्या मराठीन म्हण आसा, रांदा वाडा उश्टी काडा. पण हो तसोच समाज तितलो पुरतो ना. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयिल्ल्यापासून ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी ज्यो आसात त्या स्किमीच्या मार्फत या बायलांचे स्तर जो आसा तो वयर काडपाचो प्रयत्न चालू आसा. आणि ह्या महिला दिसाच्या निमतान ही जी भाशणां जातात किंवा तुमकां हांगा आपयतात त्या निमतान तुमकां हे सगळ्यो गजाली फुड्यापर्यंत वचून कळपाक जाय म्हणून हो सगळो खटाटोप आसा. हांगसर कोण तरी नेते येतले आनी भाशण करून वतले अशेंय बी ना. आणि म्हणून याद करात तुमी, बायलांक केन्ना केन्ना अशें आशिल्लें की बायलांक कसलेच अधिकार नाशिल्ले. बायल म्हळ्यार घरानूच आसपाक जाय. बायलेन तितले पुरतेच रावप, पड्ड्या फाटल्यान रावप, बायलांक आनी कसलेच फुड्यांक येवपाक कसलेच एक दिवप ना. बायलां खातीर शिक्षणूय नाशिल्लें. उलयताले बायलांक आनी कित्याक शिकपाक जाय. पण बायलांनी ह्या समाजान भितर एदी व्हडली क्रांती केल्या ती आमचे काही काँग्रेसवाले त्यांना विसरले आणि तांच्यांनी बायलां खातीर उदरगतीची पळय दारां उक्ती करपाक जाय आशिल्ली ती उक्ती करूं ना. आणि म्हणून नरेंद्र मोदी सारको एक मनीस जेन्ना येता, भारतीय जनता पार्टीची एक सत्ता जेन्ना येता त्या वेळाचेर हळूहळू तुमचो आर्थीक स्तर आसा तोय वयर काडपाक लागून प्रयत्न करपाक लागले. आणि ताजे भाग म्हणून ह्यो सगळ्यो स्किमी आसात. डॉक्टर प्रमोद सावंत आसत, फाटले मनोहर पर्रीकार आसत किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसत, बायलांक एक केंद्रबिंदू म्हणून पळोवन तांच्या खातीर, तांच्या उदरगती खातीर ह्यो ज्यो स्किमी आसात त्यो स्किमो पावोवपाच्यो असतात. आज सन्मान करताना
मुख्यमंत्र्याच्या हातान काही बायलांचो सन्मान जालो. त्या सन्मानात ती पात्री आसा. कोणे मुद्रा लोन घेतले आणि लोनाचेर आपलो बिझनेस वाडयलो. कोणी रिक्षा चलयता, कोण आनी खंयच्या तरी क्षेत्रांत भितर आसा, कोण डॉक्टर जाल्ली आसा. आणि हे सगळें करतना आमी सरकार म्हणून ज्यो ज्यो स्किमी आसात त्योय स्किमी तुमचे कडेन पावोवपाक जाय हाजे आमी भान दवरतात. आणि म्हणून म्हाका याद जाता सगळ्यात पयलीं जर सरकाराक जर कोण जर समजा कितें उलयता, गाळ मारपाक शकता जाल्यार ती सुद्धा आमी म्हणजे जी घरान पळय त्रास काडटा न्ही ती बायल करूं शकता. कारण म्हारगाय म्हणटात ती जेन्ना पळय सोंसपाक जायना त्या वेळाचेर राग येता. अशा वेळाचेर म्हाका मुद्दम याद जाता ह्या म्हारगायेचेर मलम लावपाचें काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें. ज्या वेळाचेर होरपळून जेन्ना पळय हो सगळें हें वताले त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकाराची म्हाका मुद्दम याद येता. त्या वेळाचेर बायलां खातीर 1,500 रुपया म्हयन्याची स्कीम सुरू केली. कितें आशिल्ली ती स्कीम? आशिल्ली इतल्या खातीर की बाजारांत गेली, कांदे हाडपाक गेली, बटाट हाडपाक गेली, ते म्हारग जाल्ले कडेन कितलो पयसो वाडटा तो कोणाक खबर नाशिल्लो. म्हणजे तुमकां हाताक 1,500 रुपया दिवप आणि ते मागीर पयशे व्हरून तुमी ते आपल्या संवसाराकडे ऍडजस्ट करप. धुवेचेर लग्न जाता, प्रत्येक बायलेची इच्छा आसता आपले धुवेक चडांत चड एक तरी आवयचे वटेन दावल घालप आणि 2 कांकणां दिवप. पण भांगराचो रेटय कोणाक परवडनाशिल्लो. अशा वेळाचेर त्या वेळाचेर लाडली लक्ष्मी स्कीम सुरू केली आणि त्या वेळाचेर बायलांक एक थाकाय दिली की तुमकां 1 लाख रुपया लाडली लक्ष्मीच्या निमतान दिवन तुमकां इल्ले तरी म्हारगायेचेर भितर इल्ले तरी मलम लागया. स्किमी आसात, तुमच्या पांयार उबे रावात. आता खंयचीच बायल ही घरान बसून रावना, घोवाच्या पगाराचेर भागना. अशा वेळाचेर तिजे आनी इल्लो सामाजीक स्तर जर उबारपाक जाय, वयर काडपाक जाय, तिकाय पयशे जाय आसता. कित्याक पयशे जाय आसता? शेजारी कोणागे वाडदिवस आसता, सायडीन कोणाकडे लग्न आसता. हे सगळे बायलां आपले खंयचे तरी खंय निपून दवरिल्ले खंय तरी पयशे आसात खंय तरी त्या हातूंतल्यान भितर ऍडजस्ट करतात. अशा वेळाचेर मुद्रा लोनाचे सारखे निमतान आसत, खंय तरी कसले तरी शिलाई बिलाई करप आसत, ह्या सगळे मार्फत ह्यो सगळ्यो बायलां खातीर वयर काडप आसता. म्हणून ह्यो सगळ्यो स्किमी आसात. आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान नवीन स्किमी आसतल्यो, बायलां खातीर उदरगतीचें कितें आसतलें. आता बजेट येतलें, त्या बजेटाक डॉक्टर प्रमोद सावंत करतले. पूण हांव तुमची चड वेळ घेना. काणकोणच्या पोतार पासून पेडणेच्यान तुमी सगळी आयिल्ली आसा हांगा पयस पासून. खूब वेळी जाल्लो आसा. पण ह्या महिला दिनाच्या निमतान हांव ह्या बायलांक वंदन करतना इतलेंच सांगता की भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जें आसा तें सरकार कटिबद्ध आसा. उतर जें दिल्लें आसा तें उतर पूर्ण करता. आणि आताचें सुद्दां सरकार आसा त्या सरकारान भितर जर तुमकां जर कसली जर सांगलें उतर केलें त्या उतराक आमी पाळपी बी सरकार आसा. आणि म्हणून जर ओदळ सूत्रधार सांगताना सांगलें कितें, सीएमान सांगलें जाल्यार भिवपाची गरज ना, हें ब्रीद वाक्य जाल्लें आसा. आणि त्या खातीर आयच्या महिला दिनाच्या निमतान ह्या जी बायलां आसात, जी बायलां आमकां माता स्वरूप आसा, आमचें सगळें जे जग चलता त्या जगाचेर जर कोण जर राज्य करता जाल्यार बायलां करता. तुमी पळयात पृथ्वी आसा महिला, आमचे सगळे पेटी फायनान्स डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर. पण हरशी बाकीचे जर उलयता आमचे वैश्वीक जगान आमचे पयशे फायनान्स सांबाळटा कोण? तो हांगा सांबाळटा. आमचे सांबाळटा लक्ष्मी, तो शिक्षण खातें सांबाळटा. आमचे वैश्वीक कोण सांबाळटा? सरस्वती, परत बायल, तो होम सांबाळटा. आमच्या हातून कोणाक राग जाल्यार काली कोण जाता? दुर्गा माता. सगळे महिला, आमच्या हातीन कांयच ना. पण आमच्या हातीन एक गोष्ट आसा, ती गोष्ट माननीय नरेंद्र मोदीन करून दाखयली. 33% रिझर्वेशन दिलें, त्याच बरोबर फुडें येवपा खातीर पावल दिलें. द्रौपदी मुर्मू सारखी राष्ट्रपती जाली, रेखा गुप्ता सारखी मुख्यमंत्री जाली. आयज आमच्या मंडळांनी सुद्धा जर पळयलें जाल्यार मंडळांनी जी अध्यक्ष जाल्यात ती अध्यक्ष सुद्धा बायलांय जावपाक लागल्यात. पयलीं फक्त सगळे 40चे 40 मंडळाचे अध्यक्ष जाताले ते फक्त पुरुष आशिल्ले. आयज ते ना. हांवें म्हज्या सुरवात फातोड्ड्यांनी केल्ली आसा. अध्यक्षय बायले जावपाक लागले. आनी म्हणून आयज बायलां खातीर जितली पळय ताकद जी आसा ती ताकद आनी दिवपा खातीर जर जालें हें सरकार कटिबद्ध आसा. आनी त्या निमतान तुमकां सगळ्यांक वंदन करता. फाल्यां महिला दिवस आसा, 365 दीस आसता.
पण फाल्यां तुमचो स्पेशल डे आसा, आमी ट्राय करतले. आमी असो म्हणजे केन्ना केन्ना म्हणटा एक दीस तरी तुमकां रेस्ट दिवचो बी म्हणून, पण तरी पण तुमकां सकाळी फुडें संक उठपाकच जाय. आमी सदां उलो मारपा टायमार उलो मारतलेच, चाड आनी कितें तें करून. आतां आमी फाल्यां संक उठोवया म्हूण सांगलां, आमी फाल्यां संक उठतले. पण सीएम फुडले सीएमान सांगू ना, आमी फाल्यां संक उठतले, आमची च्या आमी करून पिवया आणि जेवण भायले हाडचें पडटलें. तर किंवा आमकां बायलां घेवन भायर जेवणाक वचचें पडटलें. एक तरी दिवस हे आमच्या माता भगिनी आसा त्या भगिनीक एक दिवस तरी थाकाय दिवपाक जाय, तांकां एक दीस तरी रेस्पेक्ट दिवपाक जाय. तो आमी सिंबॉलीक म्हणून दितात. अदरवायज आमी 365 दिवस दितात आणि 365 दिवस दितले अशी अपेक्षा करता. आणि ह्या महिलाच्या दिनाच्या निमतान माननीय नरेंद्र मोदीजीच्या स्वप्नपूर्ती खातीर आमी कटिबद्ध रावया इतलें हांव मागता. 27 म्हाका एक बरें दिसता, हे 10वी लायन 15वी लायन पर्यंत बरें आसा, फाटली सगळी वखदी आसा ती 27 भागीदार ना. आतां आसात न्ही मागीर जोरान म्हणत न्ही 27 भारतीय जनता पार्टीचा. पळय अजूनही कमी आसा, 22 पर्यंत पावला, 23 जाला. देव बरें करूं सर. हांव मागता आमचे लाडके अशे तडफदार मुख्यमंत्री तांणी ह्या वेळार आमकां मोलादी कशें मार्गदर्शन करचें. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की गो माता की गंगा मैया की. महिला दिनाच्या तुमकां खूप खूप शुभेच्छा. महिला दिनाच्या ह्या कार्यक्रमांक सेलिब्रेट करपा खातीर आमच्या मदीं आसात आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष, त्यांचे भाशण तुम्ही आता ऐकले, बाप दामू नाईक. त्याचबरोबर महिला मोर्चाचे अध्यक्ष बाय आरती, प्रभारी सौ सुलक्षणा, आमची मॅडम दिलायला लोगो MLA शिवोले, व्यासपीठाचेर आशिल्ली बाकीची सगळी मानेस्त मोगाळ म्हज्या भयणीनो आणि पत्रकार भाव. हांव याद करता मुद्दामून जिजामाता आणि अहिल्याबाई होळकर या दोन प्रमुख महिलांक हांव याद करता. जिजामाताक इतक्याच याद करता जिणी राजा घडयले, छत्रपती शिवाजी महाराज धर्मवीर संभाजी राजे ज्यांच्यानी घडयले ती जिजामातेक आज याद करता. अहिल्याबाई होळकर हांकां याद करता आपल्या पतीच्या निधनाच्या उपरांत राज्य कशा पद्धतीचे चलोवपाचे, हे राज्य चलोवपाचे जर कोणी शिकयले आसत जाल्यार ते अहिल्याबाई होळकर हांच्यांनी पुराय म्हणजे फक्त मध्य प्रदेश न्ही तर देशात हजारोने टेम्पल कोणाच्या ताकदीचेर बांधले आसत जाल्यार अहिल्याबाई होळकर हांच्यांनी स्वताच्या ताकदीचेर बांधले. म्हणून तर महिला ही अबला नाशिल्ली, महिला ही सबला आशिल्ली, महिला ही नारायणी आशिल्ली. हे तेन्नाय आशिल्ले आणि आतांय आसा, हे तितकेच महत्वाचे आसा. आणि म्हणून म्हाका दिसता की बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसतले. म्हाज्या पयलीं जे जे वक्ते उलयले तांच्यांनी वेगवेगळे विशय तुमच्या मुखार मांडले. कोणी दिलायला लोगो हे हेल्थ आरोग्य हेच्या विशयाचेर उलयले. बाब दामू नाईक हांच्यांनी ओवरऑल म्हणजे इम्पॉर्टन्स महिलेचो कितलो मोठ्या प्रमाणात म्हणजे पुराय जीवनात आसा हो तुमच्या मदीं ब्रीफ केलो. आमच्या मदीं उलोवन गेल्ले आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानवडे हांच्यांनी 33% रिझर्वेशन बाकीच्या विशयाचेर उलयले. तुमचे इम्पॉर्टन्स कितें हे बाय आरतीन सांगले. वेगवेगळ्या महिलांचो आमी सत्कार केलो. ताच्या मदीं लखपती दिदी पासून रिक्षा चलोवपी आमच्यो महिला ज्यांच्यांनी स्वताची रिक्षा घेतल्या, ज्यो पिंक रिक्षा जाका आमी म्हणटा तेय मुद्दा म्हणून सांगले. अशी महिला जिचो पयलो सत्कार केलो बाय प्रतिमा नाईक हाणें ती पळोवंक वचत जाल्यार कुणबी ह्या शॉलाचेर आणि कुणबी ह्या साडीचेर तेणी जवळपास 2 फॉरेन कंट्रीतलो टूर केल्लो आसा सरकारी खर्चात. आपल्या खर्चात न्ही काय जाल्यार तुम्ही तिका विचारात सरकारी खर्चान
मॉरिशियस अँड सिंगापूर. स्नेहा नाईक तिने 2 फॉरेन कंट्रीतलो टूर केला आपल्या पैशांनी न्ही, सरकारी पैशांनी. हांवें मुद्दामूच सांगता कारण कुणबी शॉल 2019 पयलीं हार्डली कोण तरी पळयतालो. जो कुणबी शॉल हांव मुद्दामूच सांगता खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट केलो. खूब मोठ्या प्रमाणात तो सगळ्या लोकांनी वापरपाचो. त्याच्या प्रमाणात खूब मोठ्या प्रमाणात सगळे जाण शॉल वापरपाक लागली. आमची नाबार्डची जनरल मॅनेजर उषा मॅडम आशिल्ली, तिने तर तेजे इंटरनॅशनल मार्केट करपाक सुरवात केली. 4,000ची साडी विकली, कुणबी साडी 4,000 रुपयान एक कुणबी साडी विकली तिने. आणि ताजे उपरांत ही सगळी करताले. तितूंतल्यान प्रमोशन जर कोणी घेतले जाल्यार बाय स्नेहा नाईक हिने घेतले. तिने व्यवस्थित रित्या हांवें पळयलां की तिने कुणबी पर्स केली, कुणबी टोपी केली, कुणबी टाय केली, कुणबी जॅकेट केले, कुणबी साडी केली, कुणबी शॉल केलो. एखाद्या जर विचार केलो आसत तिने तुम्ही म्हणटाले 2 फॉरेन कंट्र्यांनी देशातले कितलेशेच टूर केले. हँडीक्राफ्ट विथ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हांच्या सहकार्यात देशातल्या जवळपास 10 ते 12 ठिकाणी जवळपास तिने स्वतःचे टूर करून म्हणजे इन्कम तर केलोच. शी इज लखपती दिदी. हांव जेन्ना लखपती दिदी म्हणटा तेन्ना तिजो 1 लाखाचो टर्नओव्हर न्ही, 1 लाखाचो टर्नओव्हर न्ही, 1 लाख रुपया तिजो इन्कम, नेट प्रॉफिट. टर्नओव्हर कोणाचो जाय तो टर्नओव्हर जालो जाल्यार तुमकां फक्त चडांत चड भितरलो 10,000 रुपया प्रॉफिट मेळूंक शकता. पण जेन्ना 1 लाख रुपया प्रॉफिट करता तिकाच लखपती दिदी म्हणटा. आणि तिने तो 1 लाख रुपया प्रॉफिट करून दाखयला म्हणून ती लखपती दिदी आसा. आणि हे सगळे सांगता आसतना हांव तुम्ही काल आमचो हे सुरू हा कार्यक्रम स्वयंपूर्ण सरस न्ही, स्वयंपूर्ण सरस ह्या कार्यक्रमाक कितली जाणां वचून आयला ते हात वयर करात. वचूंक ना. आता वयता आसतना मुद्दामून स्वयंपूर्ण सारसाक चलात आणि पळयात. 500 स्टॉल लागल्या. भितरले 400 स्टॉल आमच्या महिलांचे आसात. 400 स्टॉल गोंयच्या महिलांचे आसात. हांव सगळ्या जाणांक एप्रिशिएट करता. बरेचशे फावटी गोंय सरकार कितें करता आमी सगळ्या जाणांक खरें म्हणजे अभिमान आसपाक जाय. म्हजें सरकार कितें करता हे प्रत्येकाक खबर आसपाक जाय आणि त्या सरकाराच्या कार्यक्रमांत म्हाजें कॉन्ट्रिब्युशन आसपाक जाय. म्हाका दिसता आमच्या हांगासर बसलेल्या पैकी कितल्यो महिला रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीज हाज्या मार्फत नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन म्हणजे बाय गव्हर्निंग सांगता आसतना तुमकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें जे सगळें सांगलें त्या नॅशनल लायव्हलीहूड मिशन ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी कितली जाणां मेंबर आहात तितली जाणां हात वयर करात. ओके. म्हणजे 10% सुद्धा ना. हांवें कित्याक सांगता तें आयका. आनी हो विशय हांवें मुद्दामून तुमच्या समोर घेतलेलो. म्हजें सरकार, म्हजो मुख्यमंत्री जाल्यार हांवें हो फायदो कित्याक घेवचो न्ही. मागीर तुमी कित्याक घेयना. एक तर कोण तुमच्या कडेन पावोंक ना जाल्यार तुमी अजून तुमी तेज्या पर्यंत पावोंक ना. नॅशनल लायव्हलीहूड मिशन हाज्या अंतर्गत जितके सेल्फ हेल्प ग्रुप करता ताजो तुमकां हांव मुद्दामून टर्नओव्हर सांगता. तुमी सरप्रायज जातली. हो टर्नओव्हर इतक्याच खातीर सांगता कारण तुमकां कळपाक जाय एक्झॅक्टली कितलो बिझनेस महिला करता. ह्या पुरा हातूंतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप कितले आसात. 3,287 सेल्फ हेल्प ग्रुप रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाज्या कडेन एफिलिएटेड आसात. कितले 3,287. टोटल महिला कितले एफिलिएटेड आसात गोंयांत. अप्रॉक्सिमेटली 41,582 कितें तरी म्हणजे 42,000 महिला ह्या सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी आसा जो एक्चुअली डे टू डे बेसिसाचेर रुरल लायव्हलीहूड मिशनाचें सगळें काम करता. आणि हे सगळें काम करता आसतना ह्या महिलांनी म्हणजे 3-4 गजाली केल्या जेका आमी रिव्हॉल्विंग फंड म्हणटा. म्हणजे घेवप दिवप सगळो म्हणजे ती फंड तांकां युटिलायज करपाक दिता. हो 828.4 लाख रुपया रिव्हॉल्विंग फंड हो फायनान्शियल इन्क्लुजन तेंच्या मदीं जाला. हे पयशे तेंच्या मदीं तेंच्यांनी वापरपाक तेंच्या मदींच आसा. कितले 828 लाख रुपया. आमी तितूंतल्यान कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट फंड म्हणून ह्या तांकां दिल्लो आसा. तो जर पयशे पळयशात 2,105 लाख रुपया हे कम्युनिटी रिव्हॉल्विंग फंड म्हणून हो तेंच्या मदीं आमी दिल्लो आसा. आनी सरप्रायझींग फिगर जेन्ना तुमी आयकतली तेन्ना 337.37 कोटी रुपया. कितले 337 कोटी रुपया
337 कोटी रुपया हे आम्ही टोटल इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे आतापर्यंत त्यांच्यानी घेतले दिले 337 कोटी रुपया ह्या 3227 सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्या मदीं ही इन्व्हेस्टमेंट आम्ही केल्ली आसा. आता त्याचा फायदो कितलो आपण घेवपाचो हो आपण ठरवपाचो. म्हाका दिसता उद्या हात वयर केल्ल्या पैकी कोण तरी एकटी उभी राव, उद्या हात वयर केल्ली कोण रुरल लायव्हलीहूड मिशना कडेन येता ज्या तितके हात वयर करात. ओके, लायव्हलीहूड मिशन कितलो घेत स्त्री शक्ती कितलो लोन घेतला तुवें इंडिव्हिज्युअल? 8 लाख इंडिव्हिज्युअल लोन घेतला. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितलो? सर आम्ही सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जो आसा तो 12% म्हणजे 100क 1 रुपया. 100क 1 रुपया. कॉपरेचो न्ही हो. तुम्ही म्हणटले कितें खबर आहा, कॉपरेन आमकां सवाय मेळटा. दिस इज एन्युअल इंटरेस्ट. दिस इज द एन्युअल इंटरेस्ट. म्हणजे 8 लाख रुपया तुका शुअरिटी कितें दिला तुवें? कसलीच शुअरिटी दिवंक ना. तुम्ही बँकेत कोणाक आपले कोण तिका गव्हर्नमेंट सर्वंट सायन मारूंक येवंक ना. आपली जागा कसली त्यांनी बँकेन घाण दवरूंक ना. 8 लाख रुपया डायरेक्टली विथ द रेट ऑफ 1% एन्युअली ह्या रेटाचेर तिका पैसे मेळा. कोणूच शुअरिटी ना, कांयच ना. हे कित्याक शक्य जालें? एसएचजी खातीर शक्य जालें. आणि हे कित्याक ताज्या फुडें वचून शक्य जालें? मोदी खातीर शक्य जालें. ही स्कीम 2014तल्यान पॉसिबल जाल्ली आसा म्हणून हे पॉसिबल जाल्लें आसा. 3 जवळपास 3337 कोटी रुपया आज फक्त गोंय सारकिल्या धाकट्या राज्यात 42,000 महिलांच्या मदीं आम्ही हे पैसे जे आसा हे रिव्हॉल्व करीत आसा. पैसे सगळ्या महिलांच्या कडे आसा. म्हणजे तुम्ही विचार करात हांगा बसलेल्या पैकी फक्त 10% महिला ह्या टोटल आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप, विलेज ऑर्गनायझेशन, कम्युनिटी ऑर्गनायझेशन. म्हाका दिसता आयज आमी जर म्हणटले टेक अवे कितें आमी आज कितें मेसेज घेवन वयतली. आमी सगळीं जाणां सांगता महिला सशक्तीकरण व्हायलाच पाहिजे, नारी शक्ती जिंदाबाद हे सगळे सुद्धा जरी असत तर आज आमी घेवन वयता आसतना ठरोवपाक जाय फाल्यां म्हणजे आपल्या विवोचे चेअरमॅन कोण, आपल्याकडे सेल्फ हेल्प ग्रुप खंयचो आसा जाल्यार आपण विवो चेअरमॅनाक मेळटले वचून ताज्या अंडर तो सेल्फ हेल्प ग्रुप करतले. आपूण त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे लिडर जातले. म्हजो टार्गेट आसा 2027 पर्यंत हे टोटल फिगर व सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो फिगर हो 5,500 जावपाक जाय. म्हणजे जो 3,200 आसा तो म्हजो टार्गेट आसा 5,500 जावपाक जाय. महिला ज्यो 42,000 आसा त्यो 1 लाख महिला ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी येवपाक जाय. आणि जो 327 कोटी रुपया आसा तो 600 कोटी रुपया जावपाक जाय. तुम्ही तयार आसा काय ना? बेश्टे ताळयो मारून जावच्यो ना. तुम्ही तयार आसा काय ना? तयार आसा जाल्यार दोन्ही हात वयर करात माझ्या बरोबर. भारत माता की भारत माता की तयार आसपाक जाय. म्हणून म्हाका दिसता आयच्याच कामाक लागत. आमी एक्चुअली हे जर सगळे सांगता आसत जाल्यार हे करप चडांत चड इम्पॉर्टंट आसा. हांव तुमकां दुसरी आनी एकूच मेसेज दितलो आनी 5 मिनटांत म्हाजें भाशण सोंपयता. दुसरो प्रोग्राम हांव तुमकां मुद्दामून इतल्याच खातीर सांगता कारण आमी म्हणटा की आमकां सगळ्या जाणांक जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळच्यो. आमकां सगळ्या जाणांक कितें ना कितें तरी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळची. आमी फुडल्या 3 दिसांक आज आमी सांखळे हांगासर रवींद्र भवनात आमच्या कॅम्प घेतलेलो. इट इज अ जॉब फेअर कम इंटर्नशीप कॅम्प. इंटर्नशीप कॅम्प इतक्याच खातीर जी 24 वर्सांची सकयला तांच्या खातीर. ज्यांचे भुरगे 24 वर्साच्या सकयला ताका पीएम इंटर्नशिपाक आमची अप्रेंटिसशीप केल्या आसत सुद्धा जाल्यार पीएम अप्रेंटिसशीप प्रोग्राम जॉईन करूंक मेळटा 21 ते 24. बट ताच्या फुडें वचून आमी जिओ रिलायन्स ह्या कंपनीक ह्या प्रोग्रामात मुद्दामून हाडलेले. ज्यो महिला भगिनी आमच्यो थोड्योश्यो फ्लुएंट मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश जी उलोवपाक शकता तेंच्यांनी फुडले 3 दीस प्रोग्राम अटेंड करात. सॅटर्डे आसा मडगांवां रवींद्र भवनात, मंडे आसा फोंड्या राजीव कला मंदिरात आणि ट्युजडे आसा म्हापसा म्हाका दिसता डीएमसी कॉलेज नाजाल्यार हांव आरती कडल्यान मेसेज धाडटा डीएमसी कॉलेजीन आसतलो. ओके, ह्या 3 हातूंतल्यान जिओ रिलायन्स ह्या कंपनीक आमच्यो अश्यो महिला जाय जी थोडीशी फ्लुएंट उलोवपाक शकता. वर्क फ्रॉम होम आपल्या घरात कडेन बसून काम करप, फक्त फोनाचेर उलोवप. कमीत कमी अर्निंग्स हे तुमचे 15 to 17,000 पर मंथ. आपले सगळे घराकडले काम करून आपल्याक जितको वेळ मेळटा तितको दिल्लो टार्गेट कंप्लीट करप म्हणजे तुम्ही वर्क फ्रॉम होम
हे काम फक्त आपली फ्लुएन्सी म्हणजे गोड भाषेन उलोवपाक जाय आणि बरे भाषेत उलोवपाक जाय, जाका इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी या भाषेंचेर जो फ्लुएन्सी आसा ताका ते सिलेक्ट करतले. आज जवळपास हांव आतांच फिगर घेतालो 107 बायलांनी आज एनरोल केला, भितरली 50% महिला ह्यो सिलेक्ट जाल्या ह्या प्रोग्रामा खातीर. आज आमच्या साखळीत दवरलेले आमी 50% सिलेक्ट जाल्या, त्या खातीर तुमचेर आसा तुम्ही कशा पद्दतीन इंटरव्यू दितली ती. हो प्रोग्राम इतक्याच खातीर सांगला, आमी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल सगळीं जाणां स्वयंपूर्ण जावची म्हणून सातत्यान आमी प्रयत्न करीत आसा. वेगवेगळ्या प्रयत्न हे वेगवेगळ्या पद्दतीत करता. फाटल्या दिसांनी आमी PM विश्वकर्मा योजना हाडली. PM विश्वकर्मा योजनेचेरय अजून वेगवेगळ्या पद्दतीत काम करप सुरू आसा. तातूंतल्यानय वेगवेगळे प्रोग्राम्स अजूनय फुडें जातले. म्हाका दिसता की हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारताचें स्वप्न जर दाखयता आसत जाल्यार विकसीत भारताचें स्वप्न हे 4 पिलराचेर आसा. एक युवा शक्ती, आमच्या देशातले तरणाटे युवा तरुण आणि तरुणी. दुसरी नारी शक्ती जे तुमचेर सगळ्यांचेर डिपेंड आसा. तिसरी इज किसान शक्ती, म्हणजे जाका आमी म्हणटा शेतकरी ह्या देशाचो कणा आसा. आणि फोर्थ वन इज गरीब कल्याण. म्हणून हातूंतलो सगळ्यात महत्वाचो कंपाऊंड जर कोण आसत जाल्यार तुमी आसा कंपोनंट, म्हणजे नारी शक्ती. आणि ती नारी शक्ती जर सक्षम झाली, ती नारी शक्ती जर खूप बऱ्या पद्दतीन फुडें वचपाक लागली जाल्यार म्हाका खास करून म्हाका सांगत दिसता की हांवें तुमकां जो रुरल लायव्हलीहूड मिशन हो कार्यक्रम सांगला, हो कार्यक्रम तितकोच महत्वाचो आसा. हो कार्यक्रम लायटली घेवं नाकात. हांव परत एकदा सांगता, कारण जेन्ना आमी 600 कोटी रुपया डिस्ट्रीब्यूट करतले, आणि परत सांगता हांव, हे जर सेल्फ हेल्प ग्रुप दादल्यांचे असले जाल्यार कोण पैसे दिवचो नासलो, महिलांचे आसा म्हणूनच पैसे दिता. हांवें स्पश्ट म्हाका बँकेन सांगले दादल्यांच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक पैसे दिना म्हणलो. कित्याक तेय सांगता, ते जर पैसे दीत जाल्यार ते त्या कामाक वापरना, ह्या कामाक वापरता. ओके, म्हणून तुम्ही वापरता सारख्या बऱ्याच कामाक वापरता आणि तुम्ही ते परत रिपेमेंटूय सारखे करता. ओके, हे खूप महत्वाचे आसा. म्हणजे कोणाचेर विश्वास चड आसा, आमच्या महिला भगिनींचेर चड विश्वास आसा. तो विश्वास मोदीजीन तुमचेर दवरला म्हणून सांगता. इतके कोटी रुपया केन्नाच हाज्या पयलीं खंयच्याच सरकारान अशा पद्दतीन डिस्ट्रीब्यूट करूंक नाशिल्ले. आपूण कसो फायदो घेवपाचो वा आपूण ठरोवपाचो. म्हाका दिसता सरकार ताट वाटपाचें काम करता. आमी ताट तुमच्या मुखार दवरला, भितरले कितें खावपाचें हे तुमी ठरोवपाचें आणि तुमी सगळे घेतले इतकी हांव अपेक्षा करता. आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयता. भारत माता की खूप खूप धन्यवाद. सांगलो हांवें मडगांव, ना सांगलो हांवें मडगांवचो फाल्यां सांगला तुमकां सांगलो. सगळ्यांकडे मागता मातशी बसून घेवची, कोणेच उठचे न्हय. मानादीक मुखेलमंत्र्यांनी आमचेर जो विश्वास दाखयला तो आमी सार्थ करून दाखोवंक जाय. तुमच्या घरा जेन्ना तुम्ही वतली आणि शेजारची बायलां विचारतली तुम्ही कितें केलें आनी कितें करूंक जाय हे सांगपाक जाय. भारतीय जनता पार्टीचेर तुमचो असोच विश्वास तुम्ही दवरूंक जाय आणि याद दवरूंक जाय ती 2027ची.